कोण पळयता? आमचो डोर टू डोर कॅम्पेनींग आयज जवळ जवळ 90-95% जाल्लें आहा. 1-2 दिसाचें उरलां आनी लोकांचो बऱ्यापैकी BJPक प्रतिसाद आहा आनी लोकांच्या हितून बरो उत्साह आहा की BJP परत गोंयांत सत्तेर येतली आनी हो 3 मतदारसंघांतली सीट येतलो. ओके. आतां जेन्ना थिरीन पळयता तेन्ना तुमकां कोण ओपोनंट असो दिसता तुमकां थिरीन? आतां टीव्हीन वयता आसतना ओपोनंट आहा म्हणटा तो सदांच गेल्या 4-5 इलेक्शनाक BJP वर्सीस काँग्रेस, एकदां BJP एकदां काँग्रेस अशेंच जाल्लें आहा. हांव पयले फावट NCPन येयल्लो आहा, मागीर म्हाका डिफीट जावन BJP जाल्लें आहा, परत काँग्रेसीन येयलां, मागीर आतां हांवूच स्वता BJPन गेलां. तेन्ना म्हाजे वांगडा म्हाजे कार्यकर्ते काँग्रेसचे आनी BJPचे कार्यकर्ते एक संघ जाल्यार बऱ्यापैकी काम चलता आनी प्रतिस्पर्धी म्हणटा तो काँग्रेसूच आहा. ओके. पूण हांगा TMC कॉन्टेस्ट करता, सो TMC रेसीन ना अशें दिसता तुका? TMC रेसीन ना, ती थर्ड नाल्यार फोर्थ आसूं शकता, कारण रिव्होल्युशन गोवा आहा, गोवन्स आहा पळय, तोवूय लोकल आसल्या कारणान आनी तोवूय तसो बऱ्या हितून काम करता. ती पूण फायट आसा ती काँग्रेस आनी BJPच.